गुड इवनिंग. सगळ्या गोंयकारांक कॉंग्रॅच्युलेशन हू आर इन फेवर ऑफ म्हादईच्या लढाईन जे जे लोक सामील आसा गोंयभर तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन दिवता पयलीं म्हणजे बिकॉज आमचो वेन्यू जो आसा जो फायनल जाल्लो आसा आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सांखळी म्युनिसिपल ग्राउंड वी हॅव फायनलायज द वेन्यू एट विर्डी नियर विर्डी आमोना ब्रीज. सो दीस जे आमचे ओपिनियन पोल डे आसलो तो सेम डे ऑन 16th ऑफ जानेवारी. टायमींग ऑल्सो वील बी द सेम एट 4 o'clock. ओन्ली लोकेशन चेंज जाल्लेलें आसा. लोकेशन विर्डी जाल्लेलें फ्रॉम सिन्स मॉर्निंग आफ्टर द रिवोकेशन वी आर बीन ट्रायंग वर्किंग ऑन द रिलोकेशन ऑफ द वेन्यू आनी फायनली आतां आमकां परमिशन जस्ट नाव मेळिल्लें आसा. दीस परमिशन इज ऑफ गिवन बाय द डेप्युटी कलेक्टर आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑल ऑफिसीस लायक PI एंड ट्रॅफिक सेल हू हॅज हेल्प अस इन डुईंग दीस. हांव सगळ्या समस्त गोंयकारां कडेन अपील करतां. म्हादई ही आमची आवय आसा आनी आतां न्ही तर येताची आमची जनरेशनां आसा तांकां आमी ताणेन जिवंत मारच्या परस आज मेहनत केल्लेली बरी. थोडेशें रगत आमचें आज जरी आटलें जाल्यार कांय हरकत ना. आमी ह्या विशयाचेर फुडें वचुया. येता ते 16 तारखेर मोठे संख्येन एक मेसेज दिल्ली पावोया की गोंयकार हे निर्लज्ज आनी आळशी ना तर गोंयकार हे सदांच आपल्या ज्या हक्काक फुडें सरतले आनी येता ते 16 तारखेर आमी मोठ्या प्रमाणान लोक जमा जावन दिल्ली मेसेज धाडटले की म्हादई ही आमची आमकां दिवची पडटली. आमी खंयचेच परिस्थितीन ती तुमच्या कडच्यान दुसरे कडेन डायवर्ट करून दिवचे ना.